तंत्रीक अडचणीक लागून गोंयचो नवो व्हायरोलॉजी लॅब सुरू जालोच ना। सॅम्पलां पुण्यात धाडपाचो द्रविडी प्राणायाम परत सुरू। मिनरल फंड कोविड मजत निधी म्हणून सरकार वापरतलो। सरकाराची होलसेलरां कडेन चर्चा चल्ल्या। भुसारी फळभाजी पुरवण आडखळटा। मध्य प्रदेश सरकारा बरोबर दाळी खातीर चर्चा चल्ल्या। गोरवांच्या खावडीचो प्रस्नय खंय सुट्टलो। होम क्वॉरंटायन केल्ल्याच्या दारांचेर आतां शिक्को मारतले। प्रायव्हेट दोतोरांनी ओपीडी उक्त्यो करच्यो, मुख्यमंत्री मिडिया कडेन उलयलो। 7 ते 8 हजार गोंयकार तारवटी क्रुजांचेर आडकल्यात। पॅथोलॅबाचो आज रिजल्ट येवपाक शकलो ना, ताका टॅक्निकल प्रॉब्लेम जालो। त्या खातीर आयचे परत आमी सॅम्पल्स जी आसा पळय न्ही, सगळी सॅम्पल्स आमी परत पुण्याक धाडून दिल्ली आसा। कारण आयज आमकां थोडोसो टॅक्निकल प्रॉब्लेम पॅथोलॅबान आयला। ओके, बट आमचे एक्सपर्ट टीम सायंटिस्ट ताचेर काम करता ऑलरेडी, सो दॅट फाल्यां पर्यंत कदाचित रिजॉल्व जातलो जो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा तो। सगळे ग्रॉसरी आयटम्स, मेडिसीन, परत कॅटल फीड हे सगळे स्ट्रीमलायन केला। तांच्या ग्रॉसरी आयटमच्या होलसेलरांची आज सकाळी मिटींग घेतली। FDA मेडिसिन्सचेर काम करता। कॅटल फीड्स हांवें ऑलरेडी डायरेक्टर ऑफ द वेटरनरी सर्विसीस हाचे सगळे आमचे वेटरनरी डॉक्टर्स, मेडिकल ऑफिसर्स हे ग्राउंड लेवलाचेर काम करून तेज्यो येवपी डिफिकल्टीज ज्यो आसा ह्यो सगळ्यो सॉल्व करता, जेणे करून कॅटल फीड्स आनी हे येवपाक सुद्दां तांकां कांय प्रॉब्लेम जावचो ना। काही आमकां दाळी आनी हे येवपाचो प्रॉब्लेम्स आशिल्लो। इवन दो आज हांव मध्य प्रदेश CMA कडेन उलयलो, थंयसरूय तेंच्यांनी काही डिफिकल्टीज आसा, त्यो डिफिकल्टीज सॉल्व करता म्हणून सांगला। सातत्यान आय एम इन टच विथ द हेल्थ मिनिस्टर, सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर हांच्या कडेन कंटिन्युअसली इन टच आसा। आमी जे होम क्वॉरंटायन आसा तांच्या घराचेर होम क्वॉरंटायन स्टिकर व तांच्या घराचेर मारपाचो ठरयला। पीपल शूड ऑल्सो अवेर जे बाबा हांगासर होम क्वॉरंटायन जाल्लो आसा, हेजो अर्थ आमी ताका खंय तरी सायडलायन करता असो ना, कारण 14 दिसां खातीर होम क्वॉरंटायन आसतलो। ताज्या उपरांत आमकां त्याच्या विशयी काय प्रॉब्लेम ना, बट 14 दीस तरी आमी सगळ्यांनी अवेर आसप हे गरजेचें आसा, ते ठरयलां। आमी रिक्वेस्ट करता की प्रायव्हेट हॉस्पिटलांनी आनी प्रायव्हेट OPD जी आसा पळय न्ही, कन्सर्न घेवन तेंच्यांनी आपली OPD आनी हॉस्पिटल्स जी आसा पळय न्ही ही चालू दवरपाक जाय अशें आमकां दिसता। ऑलरेडी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीसाक आमी इन्स्ट्रक्शन्स दिला की गोवा आयन ओवर परमनंट फंड आशिल्लो आमच्या कडेन द सेम धर्तीचेर, आनी आमी 30% ऑफ दॅट फंड्स वी आर अगेन युटिलायझींग फॉर द कोवीड फंड म्हणून वापरपाचे। आमचे जे सगळे मायनींग एसोसिएशन्स आसा ते आनी गव्हर्मेंट हांच्या सगळ्यांच्या मेळून आमी डिसायड केला की 30% ऑफ दीस गोवा आयन ओवर परमनंट फंड विच इज अप्रॉक्सिमेटली 400 crores आसा, म्हणजे अप्रॉक्सिमेटली परत 120 कोटी रुपया जे आसा हे आमी कोवीड हॉस्पिटल अँड फॉर दीस डिझास्टर्स या डिझास्टर पर्पजा खातीर 120 कोटी रुपया सुमार आमी हो फंड्स जे आसा हो फंड्स वापरतले। कालच्यान आय एम व्हेरी मच कन्सर्न अबाउट द सी फेरर्स ऑल्सो। तांचे म्हणणे अप्रॉक्सिमेटली 7 ते 8 हजार लोक हे गोंयकार हे भायर आसात। ते US आसा, इटली आसा, खूब स्पेन आसा, वेगवेगळे कडेन आसा। हांव पर्सनली काल होम मिनिस्टरा कडेन उलयलां। आतां कशा पद्दतीन तांकां हाडप, कितें तेंचें क्वॉरंटायन खंय करप, कितें करप, हे वेगवेगळे इश्यू आसा। आमी कन्सर्न विथ द MOF मिनिस्ट्री ऑफ द एक्सटर्नल अफेर्स हांच्या सहकार्यान तेंचो इश्यू आमकां रिजॉल्व करपाचो आसा। बट तो कसो करप हो आमी ठरयता। टील नाव इट इज नॉट डिसायडेड।